काँग्रेसीचो आदलो पणजेचो उमेदवार दिनार तारकार बुधवाराक काँग्रेस सोडून मोगोत गेलो. तो सांताक्रूजसावन मोगो भाजपा युतीचो उमेदवार आसतलो अशें कळटा. भाजपा आनी मोगोचे थिये आनी सांताक्रूज सीट अदलाबदल करपाचें थारलां. मिडियान तारकारा सामकार बेकायदेशीर मायनिंगाचो प्रस्न काडलो. तो म्हणटा आपूण कसलेय चवकशेक तयार आसा. ताचे कडेन सगळे परवाने आसात. मोगो उरिल्ले 4 उमेदवार बिरेस्तारा जाहीर करतलो. 8 सीटीत आसतना आज आमच्या दोगांच्या अंडरस्टँडिंगान आमी थिवी भाजपाक दिवन सांताक्रूज आमी घेतिल्लो आसा आनी हो मतदार घेतिल्ल्या कारणान आमचे एक मित्र जे काँग्रेसीत आशिल्ले त्यांनी आज दिनार तारकार त्यांनी आज आमच्या मोगोत पक्षात प्रवेश केल्लो आसा आनी त्यांच्या उमेदवारीचो विचार आमी सांताक्रूजात फाल्यां आमची संसदीय समितीची बैठक आसा त्या बैठकीत आमी विचार विनय करतले. It is request from both the parties. जेन्ना आमी मतदारसंघात चाचपणी करतात तेन्ना काही ज्यो आमकां रिजल्ट येता आमकां इन्क्वायरीज येता त्या अनुसार हो बदल घडोवन हाडिल्लो आसा. हांव 2005 काँग्रेसीन गेलो. काही तांची आयडियोलॉजी पळोवन काही तांचें काम पळोवन ताचे नंतर 6-7 वर्सां हांवें काम केलें आनी आतां म्हाका दिसता की एक रिजनल पार्टी मजबूत तरेन बांदची जावं बांदपाक आदार करचो होच एक मेन मुद्दो आयज मगोन प्रवेश करता. Satisfied with the governance हो प्रश्न ना. There was no governance except for a few ministries. इल्लीगल मायनिंग म्हणजे कितें हो एक पयलो प्रश्न पडटा. म्हणजे मायनिंग आउटसाइड अ मायन इल्लीगल. दुसरो प्रश्न मायनिंग इनसाइड अ मायन विदाउट परमिशन इल्लीगल. दोन्ही गोष्टी वायट. म्हजें मत अशें की आज पर्यंत सरकारी जी पळय परमिशनां लागता ती परमिशनां घेवन आमी मायनिंग धंदो लास्ट 20 वर्सां चलयता. सगळी परमिशनां अजुनूय आसा आनी आशिल्ली लास्ट 20 वर्सां. बट खंयच्याय वेळाचेर म्हाका समज जर आपयलो ही परमिशनां घेवन जाल्यार म्हजें स्पश्टीकरण करचें पडलें, इन्क्वायरी करची पडली, हांव तयार आसा. डिसिजन ते कॉन्टेस्ट करप काय कशें तें मोगो पक्षाच्या समितीचेर अवलंबून आसा. टफ आनी इजीचो मुद्दो ना. भाजपा मोगोचे युतीचो उमेदवार म्हणून ते सांताक्रूजात रावतले आनी निश्चितूच सांताक्रूजात भाजपा मोगो युतीचो जो कॅन्डिडेट आसतलो तो बरी टक्कर दितलो. फाल्यां फायनल जातले. फाल्यां दनपार पर्यंत आमी सगळे कॅन्डिडेट जाहीर करतले. जाहीर करूं ना, ताका फक्त भितर घेतला. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.